ते बरोबर तुमचे उलयन चालू आहा कितें? हय कालूय आमी एक्चुअली सोशल मिडियाचेर जेन्ना पयले तेन्ना आमीय शॉक जाले. अशें काय हें ना आमी TMC कडेन आमचे टॉक्स चालू ना नाजाल्यार ते आमकां अजून अप्रोच जाल्ले ना. आमकां खबर ना ही खंयच्यान न्यूज हें जालें. सो हांव क्लॅरिफाय करपाक सोदतां की रेव्होल्युशनरी गोवन्स TMC वांगडा टायअप जावपाची ना आनी आमी तेंच्या कडेन उलोवपाकूय वचपाचें ना. आतां तुमची पार्टी सध्या खंय चलता हय रजिस्ट्रेशन? आमचे पार्टी रजिस्ट्रेशन जे आमी तुमकां सांगलेलें की फायनल स्टेजीर आहा पूण ते होल्डिंग आसा थंय आतां. सो आमी दिल्ली वचून आमी ऑलरेडी चॅक केला आमची फायल. सो कितें तरी भितर तेंच्यांनी सांगलां कितें तरी परतें तुमकां आमकां रेक्टिफिकेशन करचें पडटलें. आतां ते जर करतले जाल्यार आमकां ते परते लेटर करतले. त्या उपरांत आमकां लेटर तेंच्या कडल्यान कितें येतलें, तेंच्या कडल्यान कितें आमकां रिप्लाय येता पळय तेजेर डिपेंड आहा. सो वी आर एक्सपेक्टींग हो वीक ना जाल्यार फुडलो वीक म्हटल्यार आमकां ते लेटर येतलें आनी ते लेटर येयल्या उपरांत आमी लोकांकूय अपडेट करतले की तेंच्या कडल्यान आमकां कितें येयलां आनी आमच्या कडल्यान तेंकां कितें रिप्लाय केला तो. म्हणजे आतां ते येता त्या इलेक्शनात तुमी RG म्हणून लढते की इंडिपेंडंट? हय आमी सद्या तरी आमचो जो फूल फोकस आहा तो RG म्हणूनच वयतले. कित्याक जर ते हांगाल्यान बरे भशेन जर करिना नाजाल्यार जायना जाल्यार आमी सुप्रीम कोर्टान वचपाची आमची तयारी आसा. आनी जर तेंय जायना, जर थंयच्यान जर ते रिजेक्ट जाता नाजाल्यार कितें तरी जाता जाल्यार म्हाका दिसना ते रिजेक्ट जातले. पूण जालेच जाल्यार आमचो एक प्लॅन B रेडी आसा. प्लॅन B म्हणल्यार नॉट प्लॅन बंगाल ऑर TMC हें मातशें सांगता तुमकां. सो डिफरंट प्लॅन आसतलो जो हांव आतां डिस्क्लोज करपाक शकना.